विश्वप्रांत तुमका परत एकदा येवकार। येता त्या 6 महिन्या भितर बहुजन क्रांती मोर्चा करून बहुजनामदी प्रबोधन करतले। बहुजनांचेर जावपी अन्यायाचेर समाजान जागृताय हाडपाचो संघटनेचो उद्देश आसा। आरटीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तांची समस्या जाणून घेवच्यो आणि ही एक बेस घेवन आमी येता त्या 6 महिन्या भितर बहुजन क्रांती मोर्चा हांगा घडयतले आणि तो समज म्हणून यशस्वी जालो पणजे जाल्यार सबंद 12 तालुक्यांक आमी बहुजन क्रांती मोर्चाचें आयोजन करतले आणि लोकां मदीं मोठ्या प्रमाणात जागृती करतले आणि जाणे करून सांगतले की आज जितले जे पक्ष आसात गोंयांत हे बहुजनाच्या समस्ये कडेन केन्नाच लक्ष दिनात। म्हणजे बहुजन क्रांती मोर्चा हे तुमचो एक पक्ष आसा, ही एक प्लॅटफॉर्म आसा आणि भारत मुक्ती मोर्चा आणि भारत मुक्ती पार्टी बहुजन मुक्ती पार्टी ही दोन्ही संघटना एकठांय जावन आमी लोकां मदीं जागृताय करतात आणि प्रबोधन करतात की बहुजनाचे राज हाडल्यार आमकां कसो फायदो, आमची समस्याचें निवारण कशें जातलें। जे ते येतात ते फकत आपली पोळी वाचपाक आणि आपलें सरकार स्थापन करपाक सोदतात। त्या खातीर येता त्या लोकसभेक तुमचो कॅन्डिडेट आसतलो। आमी ताचो विचार करतात आणि आमकां दिसता की समज म्हणून तूं हे 6 म्हयन्यांनी आमी समज म्हणून जबरदस्त बहुजना भितर जागृती केली, आंदोलन केलें जाल्यार म्हाका दिसता की बहुजन समाजा भितर जागृती करून आमचो समज म्हणून तो उमेदवार तो उबो केलो जाल्यार आमकां लोक ना म्हणपाचे नात। कित्याक आमची विचारधारा जे लोकांनी आमकां खरोखरच प्रबोधन करून मार्गदर्शन करून हे जे तुमी फोटो पळयतात जितल्या लोकांनी आमकां बहुजन राज हाडपाक सहायता केली त्याच विचारधारेचेर आमी मुखार वचपाक सोदतात। बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीन आणि गोंयच्या युनिटच्या वतीन हांव बहुजनांच्यो जितक्यो गोंयांत संघटना आसा, जितके तेंचे फोरम आसा, जितके तेंचे ऑर्गनायजेशन ह्या सगळ्यांक हांव आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतसून तांकां विनंती करता की ही तुमचे कडेन येयल्ली संदी जी आसा ह्या संदीचो तुमी भरपूर लाभ घेवचो। प्रत्यक्षान तुमी ह्या रॅली जी आयोजीत केल्ली आसा त्या रॅलीन तुमी सहभागी व्हावचे आणि ज्यो समस्या आमकां सतयतात किंवा ज्या समस्यांक आमी सामोरे वता ह्या समस्याचेर कशा तरेन उपाय काडचो आणि तेचें निवारण कशा तरेन करचें ह्या बद्दल थंय विचार प्रदर्शन जातलें आणि त्या संदेचो तुमी पुरेपूर लाभ घेवचो।